केल्या ताचे उतर कानार पडलो जाल्या जीव कोणू चुरो कशाय आमकां जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशाय आमकां जिवी कोच्या आयज देव आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डायगो फ्रांसिस्को नूनीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. दुसरे इंतेसा हांव भेटयता आंतोनेतो फेर्नांडीस सगल्या बऱ्या देण्या पासत देवाक दिन वासून. आमी देवाक दिन वासुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. गॉडविन डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज जानेराचो म्हयनो सोंपता. फाल्यां तावन नवो म्हयनो सुरू. ह्या आख्ख्या म्हयन्यान जितलें बरेपणां देवान आमकां दिल्यान देवाक आर्गां दिवया. आनी फुडलो येतलो तो म्हयनो त्या म्हयन्यान जायत्यो वस्तू ज्यो बऱ्यो आमी करपाच्यो आसात त्यो करूंक आमकां बळ मागुया. आयज बागयोन जुआंव बॉस्को हाची परब मनयतात. बो करून सगळे सालेजन पाद्री आसात. सालेजन संस्था जी आसा तरणाट्यां पासत वावर करता. तांचे पासत भुरग्यां पासत वावर करता. त्या भुरग्यां पासत आनीक शिक्षणा पासत वावर करता. त्या शिक्षणा पासत आमी देवा लागीं आयच्या दिसा केरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना वादळ मोळां जायतीं आमच्या भावार्थाचेर क्रिस्ती भावार्थाचेर करीत भाशेन वेगवेगळीं वादळ मोळां उप्रासत आसतात. आनी ह्या सगळ्या वादळांत जेजू जरी तर आमचे बराबर आसा, जेजू आमच्या तारवांत आसा जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. पूण जायते पावटी आमी आमच्या वावरांत वो आमच्या जिवितांत जेजूक बराबर घेवंक ना. असल्या आमच्या चुकीचो देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून कळान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तूं सर्व माई मोगाची आनी संतसाची झर बागयोन जुआंव बॉस्कोक तरणाट्यांचो बापूय आनी शिकोवणार जावंक तुवें विचलय. आनी ताचें काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयलें. ताचे वरी आमचीं काळजां मोगान पेटोवन तुका सोडून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजीच सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान नातानाक दाविदाशीं धाडलो. ताचेशी येवन ताणें सांगलें,
एका शारांत 2 मनीस आसले, एक गिरेस्त आनी एक गरीब. गिरेस्ता लागीं मेंढऱ्याचें आनी गोरवांचें जायते हिंड आसले, पूण गरीबां लागीं एकूच शेळी आसली आनी ती बी विकती घेतलेली. तिका जेवण खाण दिवन ताणें बरे भाशेन पोसली आनी ती ताच्या भुरग्यां बाळा सांगाती वयर सरली. ताचेंच खाण खाताली, ताचेच काशांतलें पियेताली आनी ताच्या होड्ड्यार न्हिदताली, कित्याक तो तिका आपले एक धूव जाल्ले भाशेन लेखतालो. पूण एक दीस एक पावणो त्या गिरेस्तागेर पावून सरलो. ताका जेवण करून तो आपल्या काशा एका मेंढऱ्याक वो पाडकुल्याक मारूंक तयार ना जालो, पूण त्या गोरेबाची शेळी मारून आपल्या पावण्यांक ताणें जेवण तयार केलें. हें आयकून दावीद त्या गिरेस्ताचेर बरोच गरम जालो आनी ताणें नातानाक म्हणलें, देवाच्यान अशें केलां त्या मनशाक मरण फावो. असलें कर्तूब ताणें केलां आनी मात तरी दया दाखोवंक ना देखून ताणें एके शेळयेक 4 शेळयो फारीक करूंक जाय. तेन्ना नातानान दाविदाक म्हटलें, तूंच तो हो मनीस. सोरेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा, म्हजी बेपरवा तुवें केली आनी हितीत उरियासाचे बायलेक तुजी पोतीन करून घेतली देखून तुज्या गोराणा वेली तळवार केन्नाच कोसरची ना. सोरेस्पोर अशें उलयता, तुजेच गोरांतल्यान हांव तुजेर वायट उपजोशें करतलो आनी तुजेच उजरां तुजेच बायलेक काडून तुज्या पेल्याक हांव दितलो आनी ह्या वताच्या उजवाडा तो तुजे बायलेक घेवन न्हिदतलो. तुवें केलां तें गुपीत केलां, तर हांव आख्ख्या इस्रायलाचे नदरे मुखार आनी बोटाच्या उजवाडा ह्यो सगल्यो वस्तू करतलो. दाविदान नातानाक म्हणलें, म्हज्या सोरेस्पोराचेर हांव पातक केलां. नातानान दाविदाक समजायलो, सोरेस्पोर तुजें पातक बोगशिता, तूं मरचो न्हय. तरी असलें कर्तूब करून तुवें सोरेस्पोराची बेपरवा केली देखून तुका जल्मचो आसा तो भुरगो मरतलो. मागीर नातानान आपले घरा परतलो आनी उरियासाचे बायलेन दाविदाक दिल्लो त्या भुरग्यांचेर सोरेस्पोरान कास धाडली आनी तो चड पिडेस्त जालो. दाविदान आपल्या भुरग्यां पासत प्रार्थून मागलें आनी उपास केलो आनी भितर वचून सगली रात तो जमनीर न्हिदलो. ताच्या घराच्या कारबारी आयले आनी ताका जमनी वेलो उठूंक आग्रो करूंक लागले, पूण तो कबूल जायना जालो आनी ताचे बाराबर जेवलोय ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, निर्मळ काळीज रचून म्हाका तूं दी देवा. सगलीं बाराबर म्हणुया, निर्मळ काळीज रचून म्हाका तूं दी देवा. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या, तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडसो म्हाका तूं भायर घालूं नाका, तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, निर्मळ काळीज रचून म्हाका तूं दी देवा. तुजे सणवणेचो म्हाका संतोश भोगूं, उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा, तुजे सरशीं पातकां परतून येतलीं सायबा. जबाब, निर्मळ काळीज रचून म्हाका तूं दी देवा. देवा तारका म्हज्या दोयान म्हाका निवार, सगल्यांक तुजी दया वाकाणटलो सायबा. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या ओंठार तूं घाल, वाकाणणेचीं उतरां. जबाब, निर्मळ काळीज रचून म्हाका तूं दी देवा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia,
देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास देवता तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. त्याच दिसा सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पलतडी या. आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसुल्लो तसो ओड्यार व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय ओडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी ओडें उदकान बरोसोर ल्हारां ओड्याचेर फुट्टालीं आनी तो वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटांव, तें तुका कांयच पडूंक ना? उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हळें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हळें, तुमी इतले भेजूड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्त. वादळ मोड. भाव भयणीनो, वादळ मोड जाता तेन्ना कितें जाता आमकां थोडी तरी म्हायती आसा, थोडी तरी खबर आसा. एक वाटेन भिरांत येता, जिवीत काबार जायतशें दिसता. वादळ मोड येता तेन्ना आमच्यान भायर सरपाक जायना. असलें वादळ मोड घडये आमी आमच्या खासगी जिवितांत पळोवंक जाता. एक भायलें वादळ मोड आसा तें, जाल्यार दुसरें आमच्या जिवितांत जीं वादळ मोडां उप्रासतात वेगवेगळे तरेचीं. आमी भियेता, आमी चिंतपाक लागता, आमकां कोणूय आदार करतलो म्हण आमी रावता खासगी जिवितांत. वो समाजीक वादळ मोडां जीं आयज चल्ललीं आसात, वेगवेगळे तरेचीं समाजीक वादळ मोडां आमकां दिश्टी पडटात, जंय लोक एके भाशेन उचांबळ जाल्लो आसा, लोक रडटा, लोक बोवाळ मारता, लोक रस्त्यांचेर येता, वादळ मोडां जाल्लीं आसात. वादळ मोड घडये आमच्या भावार्थाचें आमच्यान पळोवपाक जाता, जंय आयज आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचेर जायते तरेचीं वादळ मोडां आयिल्लीं आसा. भोव करून जांच्या हातांत पदवी आसा, जे कोण आपणाच्या हातांत पदवी दवरूंक सोदतात, ते एके भाशेन आमच्या भावार्थाक, क्रिस्ती भावार्थाक चिड्डून दामावून दवरूंक सोदतात. एंटी कन्वर्शन लॉ हो एक आतां भायर सरपाचो आसा. आयच्या दिसाक एक केस आसा खंय, हे एंटी कन्वर्शन लॉज जे घाल्लेले आसात तातूंत आयज केस जातली, तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा. वादळ मोड जालां आमच्या भावार्थांत. भाव भयणीनो, असल्या वादळ मोडान आमी कितें करपाचें? आयच्या वाचपाचेर इल्लीशी नदर मारया. आयज सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमी दाविदाचें जिवीत आयकता. दावीद देवाचे खेरीत आपुरबायेचो, देवान विचून काडलेलो एक मेंढरो कसो मेंढऱ्यांचो राखणो आसलो, ताका काडून हाडून ताणें पयली सुवातेर गोलियाताचेर ताका जैत दिलें. आनी जैत मेळ्ळ्या उपरांत सगळी परजा ताचे विशीं खुशाल जाली. आदलो राजा जो आसलो सावलू, ताका कुशीन काडून दाविदाक देवान राजा केलो. आनी ही पदवी मेळ्ळ्या उपरांत दाविदूय, जो देवाचो आपुरबायेचो मोगाचो, तोय चुकलो पदवी घेवन आपणाक जाय ते भाशेन करपाक, आपणाचें चिंतपाक. आनी असल्या वेळार ताच्याय ह्या राजकी जिवितांत वादळ मोड आयलें. राजकी जिवितांतूच न्हय, ताच्या खाशा जिवितांतूय बीन वादळ मोड जालें. एक राजा कसो, एक देवाचे आपुरबायेचो कसो. ह्या वादळ मोडा विशीं
नातान प्रवादी येवन ताचे लागीं उलयता. आमी आयकलां ही काणी नातान प्रवाद्यान ताका सांगली. एक गरीब मनीस, एक गिरेस्त मनीस, गरीब मनशा लागीं फकत एक शेळी आपुरबायेची मोगान बसलेली वाडयलेली, जाल्यार गिरेस्त मनशा लागीं जायत्यो शेळयो बैल सगळें आसा. आनी जेन्ना आपलो पावणो आयलो, एक सोयरो आयलो, तेन्ना आपणाची न्हय पूण हो गरीब शेजारी जो आसा ताची ही एकूच आपुरबायेची शेळी आसा ती ताणें काडून व्हेली, मारली आपल्या पावण्यांक जेवण करून दिवपाक. राजा ही काणी आयकोन चाळवलो आनी ज्या कोणें असलें केलें ताका मरण फावो, तेच बराबर ताका खास्त फावो. हेंय बीन दाविदान सांगलें, तूंच तो मनीस. भाव भयणीनो, आयज तूंच तो मनीस जें हें वायट केलां तो, हें आमच्यान जायत्या जाणांक म्हणपाक जाता. बो करून जे कोण उलयतात पूण करिनात. आयज आमी आमचेर वेगवेगळे तरेचीं वादळ मोडां आयिल्लीं पळयता तेन्ना एक प्रश्न आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांतलो. वादळ मोड येता तेन्ना तुज्या तारवान, तुज्या जिवितान जेजू आसा? पलतडी या, हीं उतरां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलेलें. इतल्या जाणांक बरीं केल्या उपरांत, तांकां जेवण केल्या उपरांत पलतडी या. आनी पलतडी वेता आसतना ह्या दर्यान तुफान जालां तेन्ना सायबा तुका कांयच पडूंक ना, तूं न्हिदोन आसा, आमी बुडटांव. जेजू ह्या वादळान न्हिदलो कित्याक गाय? त्याच दिसा सांज जातूच अशें म्हणलां तेन्ना तातूंतल्यान समजून घेवया जेजून इतलो वावर केल्लो ह्या लोकां बराबर. जायत्या जाणांक बरीं केल्लीं, जायत्या जाणांक जेवण दिल्लें, तांकां शिकयतालो, कंटिन्युअसली शिकयतालो दोंगराचें प्रवचन. आनी असल्या वेळार हें वादळ मोड जेन्ना जाता तेन्ना दुबाव वेरेत जेजू कांसार जाल्लो आसलो. आनी एक मनीस कसो? न्हीद येतलीच, कांसेरीन आमकां न्हीद येता. पूण असल्या वेळार जेजू बराबर आसा देखून ताणें जेजूक उठयलो, गुरुजी आमी बुडटांव. आनी जेजून रोखडेच त्या वाऱ्याक बोभाट केली, दर्याक सांगलें थंड जाव, आनी दर्यान आयकलें. भाव भयणीनो, असल्या वेळार हें वादळ मोड आमच्याय जिवितांत कशे भाशेन जाता तें आमी थोडक्यान आतां नियाळ्ळां. तुमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत घडये तुमकां असलीं वादळ मोडां जायतीं मेळटलीं. असल्या वेळार जरी तर आमी शांत जातले जाल्यार जेजूक बराबर घेवपाक गरज. तुमी इतलीं भिजूड कित्याक? हो प्रश्न आमी जण एकल्यान आमकांच विचारपाक गरज. जेन्ना आमच्या जिवितांत कितेंय वायट जाता, जावं खासगी जिवितांत आमकां कितेंय लुकसाण जाता, वो आमकां थ्रेट मेळटात, तुमी इतलीं भिजूड कित्याक? आमच्या भावार्थाचेर आयज वेगवेगळे तरेन आक्रमण चल्लेलें आसा, भोव करून आमच्याच देशांत, तुमी इतलीं भिजूड कित्याक? आयज घडये आमचे बिझनस आसा, आयज घडये आमचें जण एकल्याचें शिकप आसा, वो कितेंय तरी आमी करपाचें आसा, एक प्रोजेक्ट्स करपाचे आसा, तुमी इतलीं भिजूड कित्याक? भाव भयणीनो, हो प्रश्न आमी आमकांच जायते कडेन विचारपाक जाता. वेगवेगळे तरेचीं वादळ मोडां आसात, वेगवेगळे तरेन आमी तांकां हो जबाब दिवपाक जाय. जुआंव बॉस्को जेन्ना आसलेलो ह्या संवसारांत तेन्ना एक वादळ मोड आसलें तरणाट्यांचेर, भुरग्यांचेर शिकोवप तांकां दिवपाक. आनी जें एड्युकेशन सिस्टम आसा तातूंत पनिशमेंट जायतो आसतालो. जाल्यार जुआंव बॉस्को जेन्ना यादनीक जालो पयले सुवातेर, तो गरीब गरोब्यान जल्मल्लो आनी देवाच्या उल्याक जाप दिवन तो यादनीक जाल्लो. हुशार, दुसऱ्यांक शिकोवपाकूय ताका ही कुरपा आसली, ताचे लागीं हो गूण आसलो. तेन्ना तो एक सिस्टम बदलता आनीक हो पनिशमेंट जो आसा तो काडून ताचे बदलेक मोग, ताचे बदलेक समजणी, ताचे बदलेक शिकोवप हें घालता. आनी तेन्ना हो सॅलेजन प्रिवेंटीव सिस्टम ताणें सुरू केलो भुरग्यां पासत. जायते जाण तरणाटे, जायतीं जाण भुरगीं जीं शिकपाक सोदिनासलीं तीं आतां शिकपाक सोदपाक लागलीं आनी हे भाशेन तरणाट्यांक आकारून हाडलीं. म्हणल्यार भुरग्यांच्या आनी तरणाट्यांच्या जिवितांत जें वादळ मोड जावन तीं सांडलोलीं कशीं जावपाक शकतालीं, जायत्या भुरग्यांक, जायत्या तरणाट्यांक ह्या शिक्षणा वरवीं ताणें आकारलीं. आयज जायते जाण भुरगे आसात, तुमचेच मदले थोडे जाण आसात,
तांकां सांगपाक बरें दिसता, वी आर डॉन बॉस्को स्टुडंट्स, डॉन बॉस्कोन शिकताले. थंयसर शिकून आयज वेगवेगळ्या मुखामार पावलेले आसात. हो डिसिप्लीन जो मोगान शिकयलेलो तो तांच्यान सांगपाक जाता. तर भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितान, आमच्या समाजान जे वेगवेगळे तरेची वादळ मळां आयिल्लीं आसात, जेजूक आमच्या जिवितान भितर घेवया, जेजूक आमच्या वाड्यान घेवया. डॉन बॉस्को असल्या भाग्यवंतां कडल्यान सान शिकुया. आनी तेच बरोबर दाविदान ताच्या जिवितान जेन्ना वादळ मोळ जालें, पातकाक लागून, चुकीक लागून, जंय उरियासाचे पत्नीक ताणें आपले पत्नी करून घेतलेली, आपली चूक मानून घेतली, देवा लागीं बोगसणें मागलें. जो पनिशमेंट देवान दिलो म्हणल्यार जें पातक ताणें केल्लें उरियासाचे पत्नी कडेन, त्या वरवीं जो भुरगो जल्मल्लो तो मेलो. तेन्ना ताणें देवाचेर शीण करूंक ना, वा देवाचेर रागार जावन पयस वचूंक ना, आनी आपूण राजा म्हणून आनिकूय नेट दाखोवंक ना. खालती जालो, देवा लागीं बोगसणें मागलें, जमणीर न्हिदलो, उपास केलो. हें सगलें केल्या उपरांत देवान ताचें पातकूय बोगशिलें आनी आनिकूय वर्सां ताका राजा कसो रावपाक मेळ्ळें. जो देवान ताका सांगलोलें, तुजे पत्नीक सोबे माजार हांव हे भाशेन लॉजीक घालतलो, तुजें सगळें अशें जावपाक करतलो, हें देवान फाटीं घेतलें. भाव भयणीनो, देवा मुखार खालती जाता ताका बोगसणें आसा. आमच्यो चुकी ओळखून घेवया आनी भोव करून आमचे वडील जे आसात, आयज आमचे राजकीय फुडारी जे आसात, वेगवेगळ्यो चुकी करीत आसात भियेनासतना, देव ना जाल्ल्या भाशेन. तांणी मानून घेवंक आनी एक हास्तींतले आपुणूच सुटूंक, आनी एक हास्तींतले आपणा खाला जी पर्जां आसा तांकांय सोडूंक, तांकांय हे भेटेंत आमी कृपा मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C42 पेज नंबर 46. C42. तुझ्या उदाहरणात तुझ्या उदाहरणात तू आमकां तो दाखवायचो स्वरूप दाखवून दिला. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें थोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्यां खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुआंव बॉस्को तुज्या भक्ताच्या मानाक की परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तांकां आमकां तूं सांबाळटाय.
देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कोर आनी लेव आमचे भाग्योन बापा, फिलिपिनार आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका आपलीच मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कोर. ताका दिसता गो मेल्ल्या समेस्तांक ते पडजोडीत मुक्काम मेळपण फाव कोर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. क्वामरिद्याची माई सांगाती भाग्योन झुजायचो पोती, भाग्योन दोत्तां, भाग्योन जेवास आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. शांत राव, थंड जा. वादळ मोडाक जेजून हुकूम दिलो आनी दर्या शांत जालो, थंड जालो. आमच्या जिवितांत ही वेगवेगळे तरेचीं वादळ मोडांची उपरासल्यान तांकां होच हुकूम जेजूचो आयकूंक येवंक आनी आमचें जिवीत थंड शांत जावंक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना.
सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरेचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना आमी गायन घेवया. W14 पेज नंबर 270. W14. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जिवितांतले वादोळ मारता वादोळ मारता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव. दोर्या लोणी आतां डोलता तोशे संसार म्हाका लोयता. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव. जेन्ना कोश्तो मोचेर येता मोचेर येता तेन्ना तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव. कोण मोचेर लोडाय मारता आनी मोची शक्ती देंवता. तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव. प्रार्थुया. सर्गीचे बापा भाग्योन जिवां बसकून
तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणींची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगता सासणाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F23 पेज नंबर 96. F23. वचूया क्रिस्त शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वाट कोतोल्या वचूया. दुस्मानाक वेग मारूया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया. एकालीच मोनात चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.